I have a different argument here. I won't call it perspective, but argument. I want all of you to speak about. लौकीक जर सॉफ्टवेअर इंजिनियर आशिल्लो जाल्यार लौकिकाक अमेरिकेची खंयची तरी कंपनी पयशे दिवन व्हरता आशिल्ली. लौकिकाक एजंटाक पयशे दिवचे पडनाशिल्ले आपल्याक व्हर रे म्हणून, सारकें न्ही? जर तुका दिसता की आपल्याक एक बरें लायफ जाय और आपल्या एका पर्टिक्युलर लेवलाचें लायफ जाय, पर्टिक्युलर लेवलाची जॉब सेक्युरिटी जाय, पर्टिक्युलर लेवलाची फायनान्शियल सेक्युरिटी जाय, तर तुवें बरें शिकपा जाय न्ही. ही बेजीक गजाल न्ही. आमकां आवय बापायन ल्हानपणासान सांगली ती की बरें बाबा शिकात. शिकून जर तुमी बरे भशेन जाले जाल्यार तुमी खंयचे तरी व्हडले पदार पावतले. आतां आमकां एकवटेच्यान शिकपा नाका. आमकां तुगेले ड्रॉप आवट जावपा जाय, आमकां घडये 12वी करून सोडपा जाय, वा आमकां ग्रॅज्युएशन पेलवना म्हणून सोडपा जाय, आनी मागीर आमकां अमेरिकेची स्वप्न पळोवपा जाय. हे कशें जॉयल बा? तुका दिसना तूं म्हणटा समथींग इज रॉंग समवेअर? हो एक आर्ग्युमेंट ना तातूंत भितर. If you are a professional, you are an engineer or a पयशे doctor, दिवन व्हरतले, तुका दिवन व्हरतले तुका ते. पयशे दिवचे पडपाना. Because you will go as a professional there. बरोबर. Okay. The problem is not the professional going illegally. Professional illegally वचोच ना थिंगा. करेक्ट, तेच म्हणटा तुका. सो डू यू थिंक देर इज अ मिसमॅच between what we are actually achieving in our academics Yeah. and what we are dreaming of earning? Yes, correct. It's There a is huge mismatch, you know. huge mismatch. So थिंगा एकूच प्रश्न आसा की that if you fail in your academic, then the only option is maybe look at overseas. Yeah. Look at countries like पण म्हाका एक गजाल मुद्दम येवपा, जेन्ना आमी जेन्ना बाकीच्या राज्यांतल्यान हांगा लोक येतना पळयता आनी ते तुगे शिकले नाशिल्ले और ते तुगेले 4थी पास किंवा तुगेले 8वी फेल असले जाता, आमी ऑब्जेक्शन घेता न्ही. हे लोक येता आनी हांगा सेटल जाता, धड हांच्यानी तुगे हायस्कूल सुद्दां कंप्लीट केलें ना, मागीर आमच्याच भशेन तेय ऑब्जेक्शन घेवपानात तुमी खंयचे खंयच्यान आयले काय म्हणून. No, Pramod, they objection घेना. Direct Because hata no, they have jobs for that. No, you have sweeper, you have garbage collector. But if you decide to legally go there to Not get legally, the job, not legally. you will not be able to. No, not legally. बरोबर. But they will approach a particular contractor or maybe a particular contact person there Correct. in US and all and get it through his means. You know, Correct. it's not legal. You can't do this legally. लौकिक मग रागान पळयतालो आपले एक्झाम्पल दिलें म्हणून. लौकिक ही दिसून तुका तफावत फायनली तूं तुज्या एकेडमीक लायफा भितर कितें अचीव करता, बरोबर? तुका राजकारणी बी जावचें पडटलें. वेर एकेडमिक्स डजंट मॅटर, कळ्ळें तुका? एंड यू कॅन हॅव अ ह्यूज फायनान्शियल सेक्युरिटी. यू कॅन हॅव अ ह्यूज जॉब सेक्युरिटी ना थंय. 5 वर्सांनी तूं कोण तरी लात मारून धांवडोवपाक शकता. पूण फायनान्शियल सेक्युरिटी घडये खूब जाणां दिसता की राजकारणाक गेले आज मेळटा म्हणून. सो एक तर तुवें तें करचें पडलें, अदरवायज तुवें बरें शिकून बरी डिग्री घेवची पडली, पूण तूं सारको शिकचो ना. तूं मदींच सगळें सोडटलो आनी मागीर म्हणटलो आपल्याक अमेरिकेचें स्वप्न पडटा म्हणून. मागीर तुका डंकी मारची पडली आनी जर ताजो परिणाम हो जालो की व्हडली तफावत दिसून तुका, काय तुका आनी तुजो कितें वेगळो आर्ग्युमेंट आहा? प्रमोद, आता ते सापडले दोग जाण पळय अमेरिकेक, ते सापडले म्हणून तांकां डिपोर्ट जाले. अशे कितलेशेच गोंयकार, कितलेशे इंडियन भायर काम करता आसतले आनी ते फूल तेंचे रिटायरमेंट मेरेन काम म्हणजे 60 वर्सां पर्यंत काम करता, 55 वर्सां, आनी ते केन्ना सापडोना ते. सो मेक इट रायट. हय, ते डजंट मेक इट रायट, बट दुसऱ्याक प्रोत्साहन तो कोण प्रोत्साहन मेळटा. ओके. मागीर डोनाल्ड ट्रम्प येता आनी तो लागता सगळ्याक जावपाक गेलो धाडटा म्हणून आपूण. Actually, Pramod, deportation झालं ते. People who are already there, a lot of illegal Goans are there, you know, but they have not been deported. Yet. Okay. हे जे आशिल्ले were in transit. I mean, on the way. So unfortunately for them, the actual Donald Trump system of deportation is yet to begin. Yeah. Correct. The scanning that they are going to start now on ground is yet to begin. Yeah, but the odds are that they may not be finally traced also. 100% deportation may not happen. No, 100% may not happen. Yeah. But even if it happens 50%, it is substantial, no? It's substantial. There is an element of insecurity overall. But I feel, Pramod, there, you know, these people, or especially these Goans who have been, you know, trapped there or are going there illegally, I think they are driven by circumstance. तू आता म्हणता पळय तशें एक a person who is failed in his academics. Yeah. What are the options available to him? Correct. आमचो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो इतलो हाय आसा. Correct. Okay. And if you failed in your academics, what are the options before you? कितें करूंक शकता तूं? Correct. So the person. That's the reality. No? Yeah, that's the reality. गोंयच्या भुरग्याक
भायर वचपाची स्वप्न आहा, म्हणजे ताका वचपाक जाय जॉब करपाक, तेणी एक्चुअली मातशी बुद्द येयली की तेणी पळोवपाक जाय खंयचे कंट्री कसले प्रकारचे जॉब अवेलेबल आसता, जंय वचपाक जाता, आनी ते प्रमाणे आपले एकेडॅमीक सोडून बाकीचे ज्यो ट्रेनींग जाय, थोडे बोटींचे तांकां स्विमींगान खुबशे कोर्सीस आसता त्यो करपाक जाय आनी ते जॉब घेवपाक जाय. आमच्या जाय कितलेशेच भुरगे बोटीचेर आसात, बरी गजाल, त्रास काडटात, जोडटात, हार्डवर्क करतात, बरोबर. तूं म्हण तशें तातूंतले कांय जाण आसात जांकां मायामी पावतकीर बोटी वयल्यान तुगे उडी मारून गायब जावचें दिसता. सगळ्याक दिसना न्ही. पांडुरंग बाब हांसता. हांव सांगता तुका, बाकीचे कश्ट करतात, कश्ट करून परत येतात, आपलो संसार उबो करतात, वालोर न्ही तांकां. लौकिक has brought out a very important interesting point. तो कितें म्हणटा पळय, तूं तर लिगली गेल्यार there are a lot of legal avenues to Correct. take up jobs, not in states by the way. Yeah, It's very other difficult. countries, yeah. Other countries. Yeah. But आमचो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जो आसा इतलो हाय आसा की दॅट देर इज अ कायंड ऑफ अ ल्युअर दॅट कितें तरी मोठें करचें. सो तूं अमेरिका गेलो जाल्यार तुका जाणा एक स्वीपर वील ड्रॉ समथींग लायक 3 lakhs in a month. Okay? Indian rupees. Yeah. If you convert that 3 lakhs, of course, the living standard also is very high. Yes. There maybe you spend The 1 lakh. expenses There. also will be very high. Very high. Yeah. So even if you save 2 lakhs you are saving. Yeah. A sweeper. And you can do a side job and maybe you can even earn more. So ते तेंच्या मदीन वयता आनी maybe no other country will provide me this kind of money. हे असं पळय पांडुरंग बाब, मुगेलो तोच मुद्दा, 2 मुद्दे आमगेले. एक तो एकेडॅमिक्स आनी तुगेले अमेरिकेचें स्वप्न, आनी दुसरी गजाल आमचे कितलेशेच भुरगे बोटींचे वचून कश्ट करतात, त्रास काडटात, आपलो संसार उबो करतात, बरोबर. 95% आमचे भुरगे हे तुगेले काम करतात त्या बोटीचेर, ते बरे भशेन आपल्यालो संसार उबो करतात, खरेच त्रास काडटात, बरे करतात. थोड्याक मागीर तुवें मायामी पावतकीर गायब जावपाची बुद्द कित्याक येता? तो एक विषय आहा. तो विशय आता ते कळना म्हाका. मे बी आमी ते इलिगल जे म्हणटा तेचूनच आसू येता ते की जॉब थंयसर हांव कोण दिवपी नासतलो थंयसर तांकां, ते मागीर खंय ट्राय मारप, असे खुबशे लोक आहा. हांव ते स्टॅटिस्टीक चॅक करतालो 2017 ते 2022 दरम्यान गोंय भारतांतले 1,32,000 लोक वेगवेगळ्या कंट्रीनी आसात तांकां डिपोर्टेशन करपा खातीर सर्टिफिकेट्स इश्यू केल्या. 1,32,000 इंडियन्स आमचे गोंयकार जर आसतले वयतात रे बाबडे पोटा फाटल्यान, कोण कितें क्रायम करपाक मुद्दाम वचना थंयसर न्ही, वयतात. पूण जॉयलान म्हटलें अशें लिगली हितून तुमी वचा. करेक्ट. आमचेय खूब फ्रेंड माझे फ्रेंड आसा, माझी फॅमिली हितून आसात, जे फॉरेनाक बोटरी बिटरी आसता, 6 म्हयने काम करतात, 6 म्हयने येतात गोंयान मस्त रावतात लिगली न्ही ते लिगली. सो हांव म्हणटा गोंयकारांक की बेश्टे तुमी खंयच्या फॉल्स ट्रॅपान फसो नाकात आनी लिगली वचा आनी बरी लायफस्टायल आहा म्हणून वतात. गोंयान कितें 30-40 हजाराच्यो नोकऱ्यो आहा आमच्या कडेन हांगा, तेच्या कडेन वयर आमी हायर कोणाक दिवं शकना 10वी-12वीच्या भुरग्यां खातीर. थंय तुका ते लाखांनी तेणी जॉयलान सांगलें सॅलरी आसा. 6 म्हयने काम कर, 4 म्हयने हांगा येवन राव सुशेगाद, परत वच थंयसर आनी खंय तरी सिस्टमॅटीक. इल्लिगली गेल्यार तूं कसो येतलो परत आनी इल्लिगल न्ही बाबा, इल्लिगल न्ही, लिगल. तांकां मेल येता, तांकां मेल येता, एक फोनाचेर तरी कांय ना, बरोबर तुगेलें. तांकां मेल येता की तूं अमूक तारखेक तूं येवपाक जाय, प्रॉपर तुगेलें कळ्ळें न्ही. सो अशें आमचे गोंयकार आसा. व्यवहार सारको चलता. आनी थोडे फावटी फसता, तूं कितें करतलो तांकां तूं? एनआरआय कमिशनची तीच मेसेज असली पयलींच्या हितून की तुम्ही क्रॉस चेक करा, एजन्सी बाबा तुमकां रायट जॉब दिता. अवेरनेस तेंच्यांनी एक न्यूज येयल्या उपरांत दिला की एजन्सी तुमकां रायट जॉब दिता, सगळे क्रॉस चेक करा आनी मागीरूच चला, वच नाका म्हणान ते. सो सगळे सारकें आहा जाल्यार तुमी वचपाचें, अशें वचून फसपाक जायना. फसपाचे थोडेच आसा लोक की कितें आसता, खुबशे आतां अमेरिकाक वयता ते आर विलफुली गोईंग, दे नो द कॉन्सिक्वन्सीस, दे नो एवरीथिंग. रिस्क घेवपाकूच वयता. दे रिस्क घेवपाकूच हांव वयता. म्हणटा, जे इलिगली वतात ते रिस्क घेवपाच्या तयारीन वतात. तांकां खबर आहा आपली रिस्क कितली. कोण तुका फटोवन व्हरना म्हणटा तो, एक 2% आसत म्हणटा फटोवन व्हरपी, बरोबर जोयल बाब. एब्सोल्युटली. बाकी सगळे आपल्या खबर आसून वता म्हणून. पनिशमेंट रिस्क घेवपाक फुडें सरता आसतना तांकां धरले आनी डिपोर्ट केले, आनी कांय तांकां तशें व्हडलें जायना न्हू. बिकॉज अशी ते चित्तात, बिकॉज अशें चित्तात. कांय कंट्रीनी बरी पनिशमेंट आसतात, कांय कंट्रीनी तुका ते बेड्यो घालून धाडटात तरी. आमचे गोवन्स इतले फुलीश न्हू की तुका कोणी सांगलें तुका अमेरिकाक धाडटा, पूण तुका असो 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 इनडायरेक्ट धाडटा म्हण तो पयलीं विचारतलो न्हू, अरे तूं म्हाका असो लॉंग कार्ड मार्क धाडटा म्हण न्हू विचारतलोच न्हू. द मोमेंट यू से दॅट यू आय एम शिपिंग यू टू मेक्सिको. आमची गोंया भितर एक म्हणणें आहा, फातोड्डेच्यान गोंय लागीं करप म्हणून. सो आमकां खबर आहा की फातोड्डेच्यान तशें गोंय लागीं करपा जायना, तशें मेक्सिको सावन अमेरिका लागीं करपा जायना म्हणून. सो जे कितें आसता तरी रिस्क घेता. वतात हो जॉयल बाबाचो मुद्दो.